तर आयज आम्ही बसला प्रेस कॉन्फरन्साक की जो मोरपिल्ला गांवांत जो विषय चालू आसा, ज्या जाग्यार स्टुडंट्स आणि तांचे पेरेंट्स हेंच्यांनी हायस्कूल आणि प्रायमरी स्कूल बॉयकॉट केल्ले आणि कालच्यान ते थंय प्रोटेस्ट करता, तेन्ना आयज आमची गांवकूच फेडरेशनाची एंटायर टीम एक डेलिगेशन गेल्ली थंय पेरेंट्सां कडेन चर्चा करपा खातीर की तेंचे ग्रेवियन्सीस कितें ते आयकून घेवपाक. तेन्ना अशें दिसून आयलें की पेरेंट्सां कडेन उलयले आमी आणि ते बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना ती बिल्डिंगेची कंडिशन अत्यंत वर्स्ट जाल्ली आसा आणि पेरेंट्साचे जे जे डिमांड आसा तो म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर की वयर ताडपत्री घालून दवरले आसा, टॉयलेटीची वेवस्था सारकी हे जाल्ली आसा आनी मागीर तेजे उपरांत तुमी जर क्लासरूम पळयत, लॅबोरेटरी पळयत, सगळे लास्ट गेल्या वर्साचे उदक जे भितर येताले पळय ते सगळे हे कळटा की उदक सगळें कशें तरेन भितर येता आसतलें, कितें सगळे वॉल्स आनी हे सगळे हे जाल्ले आसा. टेरेस जो आसा तो ऑलमोस्ट तुका ते कुडकी पडपाक लागले आहा कॉन्क्रिटाचे. सो ह्या परिस्थितीन ते स्टुडंट्सांक बसोवप हें म्हाका जाल्यार दिसना की सारकें आनी पेरेंट्साचें डिसिजन योग्य आसा. तेन्ना आयज आमी सकाळी गेले तेन्ना पेरेंट्सां कडेन डिस्कशन करता आसतना ते आमचे थंयचे लोकल MLA एडन डिकोस्टा तेय पावले आणि त्यांनी सांगले की गव्हर्मेंटान कालच्या दिसाक जेन्ना पेरेंट्सांनी स्कूल बॉयकॉट केले आणि थंय ते बसले प्रोटेस्टा खातीर, तेन्ना इमिजिएटली कालच्या डेटीन तेंच्यांनी हायस्कुलाच्यो ज्यो रिपेर्स जे किंवा रिनोवेट करपाचे जे वर्क ऑर्डर दिवपाची पेंडींग आसलेली फाटले 3 महिने ती तेंच्यांनी इमिजिएटली ताबडतोब कालच्या दिसा काडलेली आसा. पूण जे प्रायमरी स्कूल जे आसा पळय तेजे अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. तेन्ना फायनली तेंचे पेरेंट्सां कडेन डिस्कशन केली उपरांत फायनली ते एग्री जाल्ले आसा की स्टुडंट्साक स्कुलाक धाडपाक आणि ते मी आयज पेरेंट्सांनी सगळ्यांक स्कुलाक धाडलेलो आसा. पूण जर फुडल्या 10 दिसां भितर जर इमिजिएटली जर काम सुरू जालें ना तेजें आणि प्रायमरी जे स्कूल जे आसा ताजेर जर वर्क ऑर्डर्स किंवा तेजे एस्टिमेट्स करून जर विदीन शॉर्ट टेंडर बी काडून जर काम जावना जाल्यार मे बी परत एकदा पेरेंट्स स्कूल बॉयकॉट करून परत प्रोटेस्ट करपाक बसपाक शकता. आणि जरी पेरेंट्सांनी भुरग्यांक स्कुलाक धाडला जाल्यार सुद्दां पेरेंट्स अजून पर्यंत स्कुला कडेन आसा, कित्याक सगळ्या पेरेंट्सांक खबर आहा की आयच्या दिसाक गोंयचे चीफ मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टरूय आसा, ते बेतूल फोर्टाचेर येवपाचे आसा एक स्टेट फंक्शनाक. तांचे बरोबर आमचे मिनिस्टर गोविंद गावडे हेय आसतले. तेन्ना आमची एक विनंती आसा आनी पेरेंट्सांची एक विनंती आसा की तेंच्यांनी हे स्टेट फंक्शन करचे पयलीं किंवा स्टेट फंक्शन करचे करून थंय एक विजीट करची, कित्याक थंयचे ते फक्त 7 किलोमिटर आसा. आनी हे स्कूल अशें आसा ज्या स्कुलान तुका 100% ट्रायबल भुरगीं शिकता, ज्या स्कुलाचो 100% SSC रिजल्ट येता. लास्ट एकाडेमीक इयराचो रिजल्ट जर पळयत जाल्यार इतली कंडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वीक सुद्दां आसून त्या स्कुलान 100% रिजल्ट येता आसतना सगळीं भुरगीं SSCची आयदर डिस्टिंक्शन ऑर आयदर फर्स्ट क्लासीन पास जाल्ली आसा. तेन्ना आयच्या दिसाक हे स्कुलाचेर ह्या स्टुडंट्सान बहिष्कार घालप ही म्हाका दिसता एक शोकांतिका. आणि हो असो गांव मोरपिल्ला ज्या गांवांत दिलीप वेळीप जो आमच्या बाळ्ळीच्या आंदोलनाक शहीद जाल्लो ह्या आमच्या युथाचो तो गांव. म्हाका दिसता की ह्या भुरग्याचे ह्या दिलीप वेळीपाचे बलिदान कन्सिडर करून तरी गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता की हेचेर एक प्रायोरिटी जावं एक एटेन्शन तेंच्यांनी दिवपाची गरज आहा.